गोंयांतले एक नामवंत साहित्यीक, नामवंत शिक्षणांतले एक तज्ञ, तांच्यांनी शैक्षणीक मळाचेर, साहित्यीक मळाचेर गोंयाक दिशा दाखोवपाचें काम तांचे कडल्यान जालें. मोठ्या प्रमाणात काही बाकीचे ग्रंथ, बाकीचे पुस्तकां ट्रान्सलेट कोंकणी भाशेंतल्यान करप हेंय काम तांचे कडल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात जालें. आमी तशें म्हणटा की तितले चिकाटी आनी साहित्यीक मळाचेर हें वेगवेगळें काम आयच्या युवकांक प्रेरणा दिवपी आसा. तांकां 2 वेळा हार्ट एटॅक येवन गेल्लो, तो भियेलो ना. तांकां 3 वेळा कॅन्सर जालो. आतां तांचें देहावसान जावचे पयलीं ताणें म्हयनोभर 27 वेळा थेरपी घेतली, किमोथेरपी घेतली. आनी अशे पद्दतीन तो आनंदान जगतालो आनी सकारात्मक नदरेन पळयतालो. आमचे खुबशे लोक आमी पळयतात की कॅन्सर जाला अशें कळ्ळ्या बरोबर तांचो आवरो उठटा आनी ते मरणाक बेगीन हेंगायतात. पूण 3 वेळा कॅन्सर जावन सगळे ट्रिटमेंट चलता आसतना हांसत खेळत कशें जगप हे सकारात्मक गजाल सुरेश बाबान आमी सारक्या लोकांक पळयले. आनी तेन्ना असली व्यक्ती आमकां गोंयांक मेळप म्हणटात पळय, ती अशी दुर्मीळ गजाल. ताजो एक गूण घेण्यासारको की खंयच्याय टिचरा कडेन काम दिलें समज आनी ताजे कडेन मातशें कितें चूक जाली जाल्यार केन्नाच ताका तापयलो ना. ताका सांगताले हें अशें केल्यार बरें न्ही, सांगप भाशा पळय ताजी, अशें केल्यार बरें, अशें केल्यार मातशें बरें जातलें न्ही. ताणें कोंकणी भाशा समृद्ध केली, कोंकणी भाशा समृद्ध केली. अनुवाद करून ताणें कितलींशींच पुस्तकां पब्लीश केल्यात आनी ते कोंकणीचे आज अलंकार. Monkar has been in my family circle for the last 3 generations. He was a friend of my grandfather, my father, and mine. He is a person with immense knowledge and a lot of history about Mapsa and a lot of stories. आधारस्तंभ हे झाले आमचे इन्स्पिरेशन सगळ्या. आमोणकर सर म्हणजे आमचो सर्वे सर्वा एकदम प्रत्येक क्षणाक्षणाक आमचे जे कितें आमी आस आसात ते सरांक खातीर आसा.